कर्नाटकातल्या धारवाड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा त्यांच्यानी एक 4 दिवसां पयलीं विधान केलेलें आसा। त्या विधानात त्यांच्यानी स्पष्ट केलेलें आसा की कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केलेली आसा ती फाटीं घेवची आणि ही जर याचिका फाटीं घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्ले आसात ते दूर करपा खातीर मदत जातली। म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विशयाच्या संदर्भात निर्माण झालेले आसा। सध्या कर्नाटकाच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी हांकां जर दिसता की बाबा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जावपाक जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांचे हित कितून आसा हे पळोवपाक जाय। खरें हित म्हणजे सध्या जे उदक कणकुंबी हांगासर कळसाच्या पात्रान वयता ते उदक थारपाक जाय। ते उदक अजून मेरेन थारलेलें ना। पयलीं उदक थारयात आनी मागीर तुमी चर्चा करात न्हू। आयज हो विशय जो आसा हो विशय जेन्ना न्यायालया समोर आसा, हो विशय जो आसा हो लवादा समोर आसा, तो मेरेन ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराक भुमिका ना। कारण केंद्र सरकार परते परते भितर नाक खुपसता आनी बाजू जी आसा ही कर्नाटकाची घेवपाक सोदता। केंद्र सरकारची भूमिका जी आसा ही 28 खासदार तुमकां लोकसभेचे किंवा राज्यसभेचेर हेचो दोळो दवरून तुम्ही हे सगळे करतात, पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की आमचे हे गोंय राज्य जे आसा एक ल्हान राज्य आसा। ह्या राज्याचें अस्तित्व जर उरपाक जर जाय जाल्यार म्हादय ही एकमेव आमकां जीवनदायिनी नदी आसा। गोंयच्या 43% लोकांक पिवपाचें उदक, शिंपणावळीचें उदक दिवपी ही एकूच न्हंय आसा। प्रल्हाद जोशी मंत्री ह्या नात्यान हांव सांगूंक सोदतां की गोंयचें हित तुमी पळयात, कर्नाटकाचें हित केवळ तुमी पळोवं नाकात किंवा महाराष्ट्राचें हित पळोवं नाकात। तुमची जबाबदारी आसा की तिनूय राज्यांचें हित आसा ते पळोवपाक जाय। आनी म्हाका दिसता की प्रल्हाद जोशीन हें उलोवप करून आमकां कितें गुटलावपाचें ठरयलां काय तें बी कळना। गोंय सरकाराक जर खरें हो प्रश्न सुटावो जावचो असो दिसता, मुख्यमंत्री म्हणटा की ही म्हादय आमची आई आसा आनी तिची आपूण जपणूक करतालो अशें जर तांकां दिसता जाल्यार निश्चितपणान तेंच्यांनी ही संयुक्त पळोवणी जी आसा ती जावची आनी गोंयचें हित जें आसा हें कशा रितीन सुरक्षीत उरतालें ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय। आमी जर मात ह्या संदर्भात घाळपणां केली जर त्याचे दुष्परिणाम जे आसा आमच्या कितल्याशा पिळग्यांक भोगचे पडटाले। 2048 जेन्ना परते म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा हे बैठक करताले आनी उदकाची वांटणी जी आसा ही परती जातली। म्हणजे आतां जे उदक दिल्लेलें आसा तेचो वापर आमी करता काय ना, तिनूय राज्यां करता काय ना ते पळोवनूच फुडलो शेयर ठरतालो। आनी तेका लागून ह्या विशयाचेर आयज पासून जर आमी तयारी करूंक ना जाल्यार येणाऱ्या 20 वर्सांत आमची बाजू जी आसा ही पुराय तरेन लंगडी जावन आमच्या गोंयचेर वर्तमान आनी भवितव्य जे आसा हेचे 3 तेराक जावंक शकता।